सुरुवात व्हेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. तुमकां सगळ्यांक मनाक आज सावन येवकार. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य. नविदात गोंयांत चालू केल्या आणि ती म्हणजे जे फिशिंग ट्रॉलर आसा त्या ट्रॉलराचेर सोलर सिस्टम बसयल्या जेणे करून तिचो फायदो सबंद ट्रॉलरवाल्यांक कमीत कमी जातलो. हांव म्हणना भरपूर जातलो पूण कमीत कमी जातलो. हातूंत काही मॉडिफिकेशनाय मुखार येतली आणि ही मॉडिफिकेशनां करपा खातीर आमचे इंजिनियर प्रयत्न करतात. आमकां खबर आसा ही सिस्टम ही नवी जाल्या आणि पयली ट्रॉलर वास्को वाठारांत आमी बसयला. हांव फिशरीज डिपार्टमेंट अलॉंग विथ सगळे जे हांगा आमदार आसा दोनी वास्कोचे तांचे मना पासून अभिनंदन करता. कारण ही जी आमकां सोलर पावर जी आसा ती मुखार मोठ्या प्रमाणात मॅन्युफॅक्चर करपाची आवश्यकता आसा. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन आमकां सांगलां की 2030 पर्यंत जवळ जवळ 50% ऑफ द टोटल पॉवर ऑफ इंडिया ची ऑलमोस्ट अबाउट 600 गिगावॅट आसा. ताजे पेक्षा चड ही ग्रीन एनर्जी मार्फत तयार जावपाक जाय. तो प्रयत्न गोंयचे गव्हर्मेंट अलॉंग विथ मुख्यमंत्री आमी सगळे आणि आमचे बरोबरचे जे बाकीचे मंत्रीगण आसा आमदार आसा ते प्रयत्न करतले अशें नमूद करता. आणि मुखार ह्यो गोष्टी फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान मुखार कश्यो वतल्यो हें पळोवपा खातीर तांकां सबसिडी विशीं डिस्कशन युनियन मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर हांचे कडेन करपाचो आमी थारायला आणि तो प्रयत्नय आमी करतले. वाठारांत वास्कोच्या एका बोटकारान सोलर एनर्जीचेर आपली बोट म्हणजे टोटल न्ही जाल्या पासून थोड्या प्रमाणाचेर ताका फायदो जावचो म्हणून सोलर पॅनल्स बसून ते स्टार्ट केला. आणि आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आज सोलर एनर्जी नाल्यार सोलराचेर सगळे चलपाचे ज्यो वस्तू आसा त्यो चलोवप हाजे बद्दल दुबाव ना. कित्याक आज आमी पळयतात की खंय तरी आमी सगळेच जाण पळयता की आज जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा खंय तरी आज पॉप्युलेशन वाडटा तशें आमकां एनर्जी आज लायट जावं बाकीच्यो खंयच्योय जावं खूब कमी जायत वता. आमकां लायटी कमी परते परते वता नाल्यार लायटी नासता. सो ताचेर खंय तरी ऑल्टरनेट वचपा खातीर सोलर एनर्जी ही सगळ्यांत बरी. जरी इन्व्हेस्टमेंट पयलो चड आसलो ताचे फायदे इन द लाँग टर्म खूब आसात. आणि त्या खातीर आज उमेद जाता की आज वास्कोच्या एका बोटकारान आज आपल्या हाका बोटीक ही सोलर एनर्जी लायल्या. आणि म्हाका दिसता फुडल्या काळात जशें आज आतां मिनिस्टरान सांगलें की हाजे भितर मॉडिफिकेशन्स जातली इम्प्रुवमेंट्स जातले आनी हे जातले. सो मॅक्झिमम फायदो डिझल कॉस्टिंग कशें फ्युअल प्रायस रायज जायताय हे कॉस्टिंगाचेर आमकां बेश्टे इंजीन स्टार्ट दवरून बेश्टे रेस करून पंप यूज करपा जायना. आनी वॉटर प्युरिफायर तांकां पिवपा फिल्टर उदक मेळलें. आनी कोविडा टायमार म्हाका नंबर ऑफ सिलिंडर वाडले गरम उदक पिवपाक. ताका लागून गिजर बसयला. गिजराचेर तांकां सिलिंडर नंबर ऑफ सिलिंडर लेस वयताय. पयले 13 डेजांत 3 सिलिंडर वयताले ते आतां 2 सिलिंडरांनी जाता. गिजर कॉस्ट हितून केल्यार करूना आमी ना. हितून गव्हर्मेंट कितें हेल्प करता अशें चोया फुडें कितें करतलो ते. कित्याक हे फर्स्ट आमगे ट्रायल बेजीस कोत्ता कोत्ता आमकां लॉसूय जायत जालें. इट वॉज अ फर्स्ट टायम. पूण जो आमी पळयता की सरकारान सगळ्या तरेच्या हितून सोलराक प्रमोट केल्लें आहा. आनी हो एकूच सॅक्टर जो आहा हो खंय तरी फाटीं आसलो. पूण तो ते दिसान ज्या उमेरान जो रिस्क घेतला आनी हे स्टार्ट केलां खरोखरच हे एक्सपेरिमेंट फायदेशीर जातलो.
आणि सोलर जी आहा जे फ्यूल लागताले हे खूप प्रमाणात फायदो जातलो आणि तितून करून आमचे पोल्युशन कमी जातलें आणि तांकांय खंय तरी हातभार जातलो आणि हे जशें आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर पवारान सांगला की सबसिडी करतले हे आमी डिपार्टमेंट तांकां थोडेफार फ्युलाक दिताच पूण सोलर हे बसोवपाक आमी तेजे प्रयत्न करतले. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे खुबशे स्किमी आहा प्रायम मिनिस्टर मत्स्य सागर योजना ही तेंची स्कीम आहा तितूनय आमकां कशें इन्क्लूड करूंक गावतले आणि मॅक्झिमम हो फायदो सगळ्या बोटकारांक गावतलो हेजेर आमी विचार करून जाता तितले बेगीन ते तडीक लायतले. आणि आयज एक खूप उमेद दिसता कित्याक आयज ही फर्स्ट सोलर एनर्जी एक आमचे फिशींग भावाक तेजे बोटीचेर आयज बसयलेले आसा आणि हेजे भितर एक आमचो गव्हर्मेंटाचो एक व्हडलो इम्पॉर्टंट रोल आसा कित्याक आयज आमी पळयता एक फिशरी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री म्हणटा ती टोटल सेपरेट आसलेली आणि पॉवर मिनिस्ट्री म्हणटा ती टोटल सेपरेट आसलेली. आयज हे सोलर एनर्जीच्या निमतान आयज दोन्ही ह्या डिपार्टमेंटाक पॉवर डिपार्टमेंट तशेंच आमचे फिशींग डिपार्टमेंटाक एकत्र हाडलेले आसा. आयज आमी पहिले दोन्ही आमचे मंत्री असलेले फिशरीज मिनिस्ट्रीज असलेलो आणि आमचो पॉवर मिनिस्टर असलो दोगय जाण आयज एकठांय येयले बिकॉज ऑफ दीस सोलर एनर्जी. सो आयज हे सोलर एनर्जी आर ऑल्सो जी आमी एक डिफरंट मिनिस्ट्री आसला तांकां सुद्दां एकठांय हाडलेले आसा. सो आयज आमी जो फ्युचर पळयता तो सोलर एनर्जीन आनी मागता आमच्या सगळ्या भावां कडेन जे फिशींग हेजे ते लॉन्च ओनर्स आसा तेंचे कडेन कितें जाता तितले आमी हे सगळ्यांनी हो युनीट लावचो आणि हेजो भरपूर फायदो करून घेवचो अशें हांव सगळ्यांनी रिक्वेस्ट करता.